दवरले पॉवर हाऊस ते नेसाय वा चांद्रा जो रस्तो गेला त्या रस्त्याची सामकी चाळणी जाल्या। फाटली 4 ते 5 वर्सां जाली ही रस्त्याची गत आसा आणि अपघातांचे सत्र ह्या सुवातेर सुरूच आसा म्हण थळावे सांगतात। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। त्याची जी दुर्दशा जाला ही 1 वर्साची न्ही, कालची परची न्ही ना, म्हळ्यार खूप वर्सां जाली अशीच आसा दुर्दशा। कितले जाण दिसाक एकटो तरी पडटा रातचो येयल्लो। फाटल्या दिसांनी ड्रेनेजा खातीर रस्तो फोडून दवरिल्लो तेन्नाय खूप जाण पडिल्ले, एक्सिडेंट केसीस आसतल्यो हितून पुलीस स्टेशनार। आणि आम्ही पंचायती कंप्लेंट दिली, इंजिनियराकडे गेले तरी सुद्धा कोण लक्ष दिनात। इतले वर्सां लोक आपले म्हयन्याचो टॅक्स पे करतात गव्हर्नमेंटाक, इंजिनियरांक फुकट बसून पगार दिवपाक जाल्यार तांकां कित्याक दवरपा जाय? तांकां घरा बसया मरे, लोकल मनशाकडे काम करून घ्या मरे, बरें काम करतले। इंजिनियराक शिकोवन ते इतले अणपडा भशेन जर काम करतले, आमचे तकलेची तांकां काळजी आसा, हेल्मेट घालनाल्यार फायन दितात जाल्यार हे फोंडान पडून मेल्ल्याची कोण काळजी घेतलो? हे सरकाराक जबाबदारी म्हणटा ती नाच। मातशे 2 मिनटां खातीर हेल्मेट घालून वचना जाल्यार रोखडे फायन मारतात। फायनीचे पयशे वतात, खंय वतात रे हे पयशे? आता हे रस्ते पेडेर आसा, खड्डे आसा खूप पडले, हेका हांगाचे नागरिकांक खूप त्रास जाता न्ही? खूप त्रास जाता न्ही। नवे मनीस आयलो पडटाच, नवो मनीस एक पडूं ना म्हणून म्हाका एक सांगात, म्हाजे कडेन सगळे प्रूफ आसात। नवो मनीस येयल्लो न्ही, सडनली पडटा, कित्याक ताका खबरच ना रस्त्याक कितें जालां। फाटल्या दिसांनी नळाचे पायप फुटून कितले जाण पडिल्ले आसा हांगा। दिसा एकदां पायप फुट्टालो, दिसा एकदां, आयज करून वताले दुसरे दिसा फुट्टालो। तेन्ना आवर्तन साहेबाक हाडून आमी उबे करून इंजिनियराक हाडून करून घेतले, तरी तो फुट्टालो। डिवायडर घालून लोकांक त्रासां उडयले। हे डिवायडर घातिल्याक एक बरो दीस गेलो नाशिल्लो की म्हयन्याक 2 गाडी डिवायडराचेर चडूना, कित्याक डिवायडराचेर कसलो फलक ना काय ना, म्हणजे तेजेर लॅमिनेशन ना, बाबा डिवायडर आसा म्हणून कळपाक। नवो मनीस बरी गाडी घेवन येता, तो डायरेक्ट चडटा। सायडीक तेकोन रस्तो ब्लॉक जाल्लो आसा, ओटेक करून वचपा मेळना तो जालोच। आता केन्नाच्यान असो पेडेर रस्तो ना म्हणल्यार म्हाका दिसता 5-6 वर्सां जाली ही रस्त्याची दुर्दशा आसा। सध्या आमी दवर्ली पंचायत क्षेत्रांत आसात आणि हांगासर रस्तो जो आसा, जो पॉवर हाऊस टू नेसय म्हणा नाल्यार चांदर वता, त्या रस्त्याची अक्षरशः चाळण जालेली आसा। आणि हेका लागून हांगासर जे पळय 2 व्हीलर वाले आसात, 4 व्हीलर वाले आसात, तांकां यो वच करपाक भरपूर त्रास जाता। आणि ताका लागून सध्या हांगाचे जे नागरीक आसात तांचे कडेन एक नाराजी व्यक्त जाता की अशा पद्दतीचे रस्त्या वयल्यान तांकां गाडी चलोवपाक पडटा।